तू कितें जाय मातशें सारकें केलें जाय मगो तुका हांव करून दिता तुका. तू रडनाका तुगे वर्स कितली तू रडटा कित्याक टायम बिनाका तू म्हाका चाल जाली कितें असल्यार म्हाका सांग कांय टेन्शन घेनाका कळ्ळें मगे. कशें सद्या भाव म्हाका लागून रडटा. ही वाजे शिरोडीची जाणटी समीक्षा नाईक. तिच्या या घराच्या दुरुस्तीचेर गोमंतक टीव्हीन आयतारा खासा वृत्त प्रसारीत केल्ले. ह्या वृत्ता उपरांत आता जायते जाण समीक्षाक आदार दिवपाक फुडें सरल्यात. शिरोडेचो सामाजीक वावुरपी शिवप्रसाद शिरोडकरान समीक्षाच्या घरा सोमारा भेट दिवन तिचे पुराय घर दुरुस्त करपाचे उतर दिले. हांवें पळयलें तिचें घर. आतां कितें जालां तें मोडलां सगळें. ती म्हणटा आपूण पंचायती बीन सांगलेलें पंचा बीन तें सांगिल्लें पूण कोणें कांय हेल्प करुना तिका. सो कितें आसा एकटीच रावता ती 65-70 इयर्स ओल्ड लेडी. कितें तरी जावपाय हेल्प जावपाय म्हणून हांव आयलां. हांव हें पळयतां आनी कितें आसा पळय तें इमिडिएट करून तिका दितां आनी एन्श्योर सी सेफ कांय उदक येवचें ना भितर आनी ती बरी सुसेगाद तिका रातची न्हीद तरी बाबडेक सुसेगाद पडटली. ती रडटा कळ्ळें आनी तिका खूब त्रास जाल्या. सो आय वील हेल्प हर वॉट एवर बेस्ट जातलें पळय म्हज्यान हांव तें करतलो. वाजे शिरोड्या हांगसरल्या समीक्षा नायक हेचे घराची स्थिती जेन्ना गोमंतक टीव्हीन उजेडात हाडली तेन्ना शिरोडेचे समाजसेवक शिवप्रसाद शिरोडकर यांनी आयतार दीस सांजचो संपर्क करून सांगलें की आपूण ताका सगळी मदत करपाक तयार आसा म्हणून. आनी आज सोमाराक तेंच्यांनी थंय घरान तेंच्या घरान वचोन सगळी पाहणी केल्ली आसा आनी तशेंच सगळें घर रिपेर करून दिवपाची जबाबदारी स्वताचेर घेतली आसा. त्या बद्दल सद्याक कामाकूय तेंच्यांनी गवण्याक बाकीचे कोण आसा तांकां सगळ्याक आपयल्ले आसा आनी आयच्यानूच काम सुरू करपाचें स्टार्ट करपाक तेंच्यांनी ऑर्डर दिल्ली आसा. शिरोडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश